शिवराय. नाव माझे नाव देवदत्त नाईक, ॲडवायझर फॉर जगदंब ढोल ताशा पथक. आणि माझ्यासोबत असा भाऊ फाउंडेशन NGOचे अध्यक्ष पद्मजा प्रभू. 14 मे जी जावन आसा छत्रपती संभाजी महाराज जयंती. सो आमी जगदंब ढोल ताशा पथकच्या वतीन एवरी इयर थंय छोट्या प्रमाणान मर्दनगडा वचून महाराजाक आमची श्रद्धांजली अर्पण करून येताले. सो आतां मर्दनगड हो नोटिफायड केला गव्हर्मेंटान. सो आमी चिंतले की ह्या वर्सा ती एक बऱ्या मोठ्या धूमधडाक्यान करपाची. सो आमी ह्या वर्सा एक मोठो भरगस कार्यक्रम आयोजीत केला. तेजे स्टार्टींग जातली 3 वरां मर्दनगड फोर्टांतल्यान शोभयात्रा चालू जातली. त्या शोभयात्रेन आमी गोंयच्या नामांतीक अशे 7-8 ढोल ताशा पथकाक आपयला. तेतून ओपनिंग करतले खांडेपार शिमगोत्सव समिती, मागीर मांडलेश्वर शिमगोत्सव समिती, मागीर महारुद्र एक संघ जो आगळो वेगळो ल्हान भुरग्यांचो शिमग्याचो पथक आसा तेय वांटेकरी जातले. तशेंच आमचें पथक आसतलें जगदंब ढोल ताशा पथक. तशेंच एक हळडोणा नवें ढोल ताशा पथक जाला शिवगर्जना, तेंचोय सहभाग आसता. तशेंच उगांवचें शिव सांस्कृतीक पथक हेंचोय तेजे हितून पार्टिसिपेट आसतलो. तशेंच आमी खुबश्या पथकांक इनवायट केला पूण तेंच्यांनी अजून कन्फर्मेशन दिवना. सो आमचो प्रयास आसा की जी शोभयात्रा जातली तितून किमान एक 100 ढोल आनी 200 ताशाचो एक आगळो वेगळो अशें वादन करपाचें हो आमचो प्रयत्न आसा, जो आयज पर्यंत गोंयांत 100 ढोल एका वांगडा वाजूना. ही शोभयात्रा 3 मर्दनगरांतल्यान चालू जातली. थंयच्यान ती सकयल म्युन्सिपाल्टी कडेन येतली. म्युन्सिपाल्टी कडल्यान दादा वैद्य चौक थंय रावंड मारून थंयच्यान सरळ वयल्या बाजारांतल्यान राजीव गांधी कला मंदीर थंय समाप्ती जातली. ह्या कार्यक्रमाचें मुख्य उद्दिश्ट अशें आसा की तुमी जाणा आसतले की गोंयांत छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती ही मोठ्या धडाक्यान सगळे आपले जशें म्हणटा घरान गांवांत जाता. पूण आमचो एक नवो एक प्रयत्न आसा की आमी वर्सभर जे शिवभक्त आसता ते महाराजाच्यो वेगळ्या वेगळ्या जाग्यार जयंती नाल्यार प्रोग्राम करता. जशें की आतां हे मर्दनगड नोटिफायड जाला, हितून हे सिद्ध जाला की हांगा महाराजाचो आसपास आशिल्लो, महाराज हांगा स्वता चरण तेंचे हांगा पाविल्ले आसा, स्पर्श जाल्लो आसा. ते ह्या पावन भुमीचेर आमचो प्रयत्न आसा की गोंयभरचे जितले शिवभक्त आसा ते एका प्लॅटफॉर्मार येवचे आनी महाराजाक येवन थंय श्रद्धांजली दिवची. हीच व्हडली मानवंदना आसतली. तशेंच आमी एक टॅग लायन दवरला, एक गोमंतक एक छत्रपती संभाजी महाराज जयंती, जेणे करून गोंयभरचे जे शिवभक्त आसा, शंभू भक्त आसा आनी वेगवेगळ्यो संस्था आसा, हिंदवी स्वराज्य संस्था आसा, ज्यो सगळ्यो संभाजी महाराजाक आनी शिवाजी महाराज मानणारे जो वर्ग आसा ह्या सगळ्यां कडेन हांव कळकळीत विनंती करता की तुमी थंय मुजरत हजर रावचे आनी शोभाची वाडोवची प्रोग्रामाची. तशेंच सांजेच्या 7 वरांर आमी हांगा फेलिसिटेशन प्रोग्राम दवरला कला मंदिर ऑडिटोरियमान. थंय आमचे मिनिस्टर सुभाष भाई फळदेसाय यांचो आमी फेलिसिटेशन करतले की त्यांच्या एक प्रयत्ना खातीर हो आयज मर्दनगड हो नोटिफायड जाला. तशेंच आमी एक प्रयास केला की आमच्या कडेन कितले शक्य आशिल्ले जेंच्यांनी गोंयभर महाराजाचे आसूं किंवा संभाजी महाराजाचे आसूं किंवा शिवाजी महाराजाचे आसूं हेंचें जे स्मारक तेंच्यांनी उबारला ते सगळ्या कमिटीचो हांगा एक बारीकसो फेलिसिटेशन प्रोग्राम जातलो. हांव गोंयभर भोंवला, म्हाका एक 30-40 अशे महाराजाच्यो स्मारकाक कमिटी कडेन उलयला. तेंचो रजिस्ट्रेशन आसा, ऑलरेडी 35 रजिस्टर जाला. जर तरी हांव तर चुकून कोणा कडेन पावलो ना जाल्यार हांव खरेंच सॉरी मागता आनी तुमकां एक कळकळीत विनंती करता की तुमी मुजरत हजर रावचे त्या दिसा 7 सुमार. तुमी रजिस्ट्रेशन करचें, आमी तुमचोय सत्कार आनी भोवमान मोठ्या मनांनी आनी काळजांतल्यान करतले. तशेंच थंय सांजेच्या 8:30 जे जावन आसा अमोल मिटकिरी सर, तेंचे एक मोटिवेशनल स्पिकर म्हणून तांकां आमी हाडलेलो आसा. ते महाराष्ट्रांतल्यान येतले आनी तेंचे महाराजा बद्दल किंवा ते संभाजी महाराज आसूं, शिवाजी महाराज आसूं किंवा जिजाऊ माता आसूं तेंचे तेंचो खूब अभ्यास आसा आनी तेंचें आमकां मार्गदर्शन लागतलें. आनी जे कितें मराठा एम्पायर मनाचे जे रिलेशन आशिल्ले गोंया बद्दल जी हिस्ट्री आशिल्ले ते आमकां थोडी फार तेंच्या कडल्यान कळपाक मदत जातली. तशेंच आमी 9:30 रातच्या फोक आख्यान जो एक मान्नेचो ग्रूप आसा तेजे जे लीड आर्टिस्ट आसा ते जावन शाहीर चंद्रकांत माने सर, तेंचो एक महाराष्ट्र प्राणा म्हणजे तो एक पोवाड्याचो कार्यक्रम आसा. आनी म्हाका सांगून खूब खोशी भोगता की हो गोंयांतलो तेंचो पयलो प्रयोग. तेंच्यांनी गोंयांत तशेंच देशान विदेशान भरपूर
तेंचे फॅन्स म्हणटा ते ऑल ओवर इंडियेन आसा आनी तांकां तोय एक लाभ जाला की रायगडार तेंच्यांनी तो प्रोग्राम स्वता महाराजांचें तेजें अस्तित्व आशिल्लें थंय तेंच्यांनी तो प्रस्तूत केल्लो थंयच्यान तेची खाती खूब वाडलेली आसा म्हणून आमी एक 9:30 तेंचो हो प्रोग्राम चालू जातलो ऑडिटोरियमांत. ओके, प्रोग्राम स्टार्ट कितक्यां जातलो म्हणलें 3 शोभयात्रा चालू जातली मर्दनगडाच्यान. ओके, आतां थंय आमकां संकेत आर्सेकर, विराज देसाय ते शिवप्रेमी आसा संघटीत सगळे ते येतले थंय. ओके, आनी हो प्रोग्राम एवरी इयर तुमी आतां प्लॅन करतले? प्लॅन करतले. आमचो तसोच प्लॅन आसा की तो संभाजी महाराज जयंती तर निदान सगळे जाण एक कडेन येवचे कित्याक आमी पळयता गोंयभर प्रोग्राम आमी वादन वर्सभर करता तशेंच आमी शिव जयंतीकूय वादन करता तेन्ना पळयता की इतले उत्साहान जी शिवाजी महाराजाची जयंती जाता तशीच संभाजी महाराजाची जयंती जावपाची काळाची गरज आसा. ओके, शिव जयंती अख्खे गोंयभर साजरी करता तशीच फोंड्यान एक वेगळे रितीन ताचो अनुभव लोकांक मेळटा जाल्यार हे फाटी संभाजीची बीन तुमी प्रोग्राम करता तेंचे नांवान आनी तेंची यादीन जाल्यार हो म्हाका दिसता गोंयभर एकमेव प्रोग्राम असो आसतलो जो फोंडेच्यान चालू जाता. म्हणजे एक्च्युली कितें आसा की महाराजाचें अस्तित्व आसा अशें ना की आमकां करपा जाय म्हणून करता. ज्या जाग्यार महाराजाचे पांय लागिल्ले आसा आनी त्या जाग्यार तर मोठ्या प्रमाणान जर आमी जर करना जाल्यार हेज्या व्हडलें दुर्भाग्य तरी ना अशें म्हाका स्वता दिसता. आनी आमचो प्रयत्न आसा की आमी हितून डीजे विजे बीन तशें कांय ना फक्त चडशें आमी हें केलां की ते आमी पदयात्रा जावची आनी तितून बायक रॅली आसल्यार सुद्दां आमकां आमी महिलांक प्रोत्साहन दिता की तेंच्यांनी जशें की मुंबय कोल्हापुराक गुडी पाडव्यार जशें की नववारी न्हेसून फेटो घालून जी बायक रॅली जाता तशा प्रमाणान जावची. आमचे ढोल ताशा शिवाय आनी तशें लावस्पिकर बीन तशें आमी कांयच लावपाचें ना आनी आमी पूर्ण खात्री घेतला की खंयच्याच लोकांक तेज्या खातीर त्रास जावचो न्ही आनी एक हो आदर्श चालू जावन ही सुरवात अशीच गोंयभर सुद्दां जावची तितून आमची कांय हरकत ना पूण एक ती सुरवात जावं जाय. तर खर्च खूप आसा लोकांक कितें अपील आहा तुमचें की लोकांनी तुमकां सहकार्य करचें खर्चाच्या बाबतीन? जशें जाणा आसा की आमी अजून कोणा कडेन डोनेशन बी तशें कांय घेतलेलें ना. सो आमची एक आनीक सगळ्यात संघटना आसा छावा ब्रिगेड तेंच्यांनी एक लॉटरी काडल्या तितून 5 आयफोनाचे प्रायजीस आसा. सो तितून तुमी आमकां हातभार लावूं शकता. कित्याक की म्हाजें अशें म्हणणें आसा की एक आमी शिवभक्त आसलो की डोनेशन घेवच्या पेक्षा एक आमी सेवा भाव करता. लास्ट 7-8 वर्सां जालीं आमी जगदंब ढोल ताशा पथक हे महाराजा नांवानूच चलयता. सो हे आमच्या कडल्यान एक महाराजाक मान वंदना. सो आमी पुरेपूर प्रयत्न केला की खंयच काटेकोर आमी कसरत करूं ना आनी खंयच कमी पडचें ना असो तरेचो प्रोग्राम आमी करूंक सोदता. पोस्टर जो रिलीज केल्लो शो करता. आयोजकांचे कॉन्टॅक्ट नंबर बीन बरयल्ले आसा हांगा. हय.